हांगा एक्चुअली उदक शॉर्टेज अशी ना, पूण कितें आसा थोडे थोडे भाग जे आसा ते उंचवट्यार आसल्यान एलिवेटेड आसल्यान मातशें सप्लाय मातशी कमी जाता एक वेळार. मागीर तांकां हांगा स्टोरेज वाडोवपा खातीर हे 2 800 क्युबिक मिटर टँक्स एज अ संप म्हणून आमी प्रपोज केल्यात आनी तें आतां काम चालू जाता हांगाच्यान. ह्याच कामा बरोबर फाटल्यान आमची इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाची खूब कामां चालू आसा. टोटल साळावलेच्यान येता ते आमचे 160 MLD आनी 100 MLD आनी आमचे 10 MLD कुवेलीचे. आतां आनी एक 100 MLDचें काम जें आसा म्हणजे हें वाडोवपाचें प्रोडक्शन वाडोवपाचें काम तेंय सायमल्टेनियसली चालू आसा. सरान सांगिल्लें त्या प्रमाणे ते 2000 क्युबिक मिटर टँक जावं रिप्लेसमेंट ऑफ पायपलायन ही सगळीं कामां हाजी फाटल्यान कित्याक हो जो आसा हो सामको टेल एंडाचेर आसा. आनी साळावलेच्यान जेन्ना येता उदक शेळपेच्यान तेन्ना वाटेर जी सगळो जो कितें डेव्हलपमेंट करपाक जाय, इम्प्रुवमेंट करपाक जाय, ऑगमेंटेशन करपाक जाय ती सगळीं कामां सायमल्टेनियसली चालू आसा. ताच्याच बरोबर हेंय काम चालू जाता. म्हणजे जेन्ना ही सगळीं कामां जर बरोबर कंप्लीट जालीं तेन्ना आमकां इम्प्रुवमेंट कितें आसा म्हणटा तो वॉट्सॅपलांतलो आमकां दिश्टी पडटलो. थँक्यू. 2 टाके येतात तेंचे आयज फावंडेशन स्टोन घालपाचे प्रोग्राम आसलेलो आनी उदक आमी सगळीं जाणां उदक हे बेसीक नेसेसिटी. एक दीस जेवण जेवच्या शिवाय रावूंक शकता ना उदीक पिवच्या शिवाय रावूंक शकता. एक दीस उदक ना म्हटल्यार आमच्या ऑफिसांत मागीर बायलांची गर्दी आसताली की उदक ना म्हणून. आनी बिंग अ वुमन हांव जाणा बायलां खातीर उदक हे कितलें इम्पॉर्टंट. सकाळचें उदक ना जाल्यार घरांतलीं कामां जायना आमची. भुरग्यांक स्कुलान खुबशीं कामां अशें दादल्यांक लागना अशें ना. जेवण जेयतली तेन्नाच ते जेन्ना आमी रांदून घालतले उदीक घातले. सो खुबशे बायलांची हे डिमांड आसलेलो आमचे कडेन बेरेस्तान जास्त ग्रूप करून येतालीं बायलां आनी फक्त इतलें जालेलें की उदीक मेळना. आनी त्या उदका खातीर पॉलिटिक्स बीन जाताली जशें की आमी सोडना नळ कसो. पयलीं येताले आतां येना ते बीन क्वेश्चन येतालो. सो आतां खंय ना खंय सरान इनिशिएटीव घेवन हे जे 2 मेट्रीक म्हणजे 800 मेट्रीक टनाचे जे उदकाचे जे टाकयेचे हे केला सँक्शन करून हाडला. तितून खंय ना खंय हांव सीएमाक आमच्या गोंयच्या सीएमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ते PWDचे मिनिस्टर बीन आसा सो तांकां हांव मनानसून देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ती खरोखरूच एवरी टायम म्हाका सर सांगता की सीएम सर आसा ते आमकां खूबच सपोर्ट करता केन्नाच आपणाक ना म्हणून. आनी हांवें ते नोटीसूय केला की खरेंच केन्नाच सरान कितें प्रपोजल घातलेलें ना म्हणना म्हणून. एवरी टायम खंयचे फंडा खातीर ना हे ना ते ना तसले कसलेच हे नासतना आमकां सगळीं सपोर्ट केल्लेलो आसा. की त्यांनी जो लोकांच्या गरजेक जाय तो पॉयंट हाडला. जी उदकाची सोय म्हणजे त्यांनी सांगलाचे हो एक टेल एंड गोंयचो आनी हांगा लास्ट उदीक येता आनी तें बीन पंप घालून ते भरता. खंय 1600 क्युबिक मिटर 2 टाकयो 800 स्क्वेअर मिटर हेच्यो क्युबिक मिटराच्यो त्यो 1600 फॅमिलीक खंय तरी पावता. आनी फाल्यां तर उदीक ना जाल्यार पण खंय तरी पायप बस जालो की जालें जाल्यार 2 दीस खंय तरी उदीक स्टोरेज अशी इतली कॅपेसिटी तेणी दवरलेली आसा. बरी गजाल जेन्ना लोकांक रिलेटेड असले प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना लोकूय खूश जाता. तुमी जसो आसरो पळयलो बायलांचे तांकां खबर आसा तेंची परिस्थिती कशी हालत जाता ती. आनी इवन दो जशें संकल्पान सांगला MLA आपूण जे प्रोजेक्ट हाडले जे लोकांच्या हिता खातीर हाडले जशें जावं हॉस्पिटलाचे फावंडेशन तो फाल्कोरा घालपाक लागलो पण खंय कांय कारणान तेणी ते दवरलेले आसा. आनी हॉस्पिटल उदीक लायट ही इम्पॉर्टंट गोश्टी आनी अशीच तर बरी कामां तर आमदार करता आनी लोकांचो तो प्रतिसाद बरो मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता लोक रावले आमदार केन्ना मिनिस्टरूय जाता अशें म्हणून ते मिनिस्टर जाल्यार आमदार जाल्यार इतली कामां करता मिनिस्टर जाल्यार कितली कामां करतलो म्हूण लोकांची अपेक्षा तेणी भरभराट कामां करची म्हणून. आयज हो एक आमचो ड्रीम कम ट्रू आनी हो सडेकरांचो एक खूब लॉंग वेटींग प्रोजेक्ट आसलेलो. कित्याक आयज आमी पळयता आमचे स्पेशली सड्याच्या भागात मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी सड्याचेर उदकाचो जो इशू आसलेलो तो खूब प्रॉब्लमान आसलेलो. लोकांक खूब त्रास जाताले उदकाक लागून. आनी एक म्हाजे तांकां उतर आसलेलें कितें उदकाचो खंय तरी प्रश्न सुटावो करपा लागून आमी प्रयत्न करता. आयज हांव व्हेरी थँकफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत कित्याक तेजे लिडरशिपाच्या अंडर आयज हो प्रोजेक्ट आमकां पास जावन हो आयज आमी फावंडेशन घातलेलो आसा. हांगा आमची 800 क्युबिक मेट्रीक टनाची 2 टँक येतात म्हटल्यार 1600 क्युबिक मेट्रीक टन. आनी तेज्या लागून आयज PWDचे सगळे ऑफिसर सगळे JEE सगळे जाण हांगा आसा जेंच्यांनी हो इनिशिएटीव घेवन हो एक ग्रँड म्हणजे फास्ट ट्रॅकाचेर घालून आयज तेजें आमी फावंडेशन घालता. आयज हो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आसा तो 1,58 lakhs आसा. आनी हेजो जो एजन्सी आसा जी मेळिल्ली आसा ती आमची एक्विरेक्स प्रायवेट लिमिटेड हांकां मेळिल्ली आसा. सो तांकां टायम लिमीट आसा 365 days 1 yearaच्या भितर हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करचो म्हणून
आनी तेजे लागून जे लोकांक जे त्रास जातले जे आयज आमी सड्या भागांत पळयता की हार्डली आमकां 1 वर ते 2 वर उदक येता आनी तेजे लागून लोकांक खूब त्रास जाता कित्याक आयज मुरगांव हो सारको लास्ट आसा म्हणजे टेल एंडाक असल्या कारणान उदक हांगा पावपाक आनी मुरगांव स्पेशली सड्या वयलो हो जो हायटीचेर असल्या कारणान हांगा आमकां जे उदक येता तें डायरेक्ट येयना आमकां ते पंप लावन बुस्टर लावन ते पंप करून वयर हाडचें पडटा टँकीन स्टोर करचें पडटा आनी मागीर लोकांक सप्लाय करचें पडटा सो तेज्या लागून डायरेक्ट उदक मेळना कारणान हो आमकां इशू जाल्लो आसता आयज जेन्ना ही 2 टँक येयल्या उपरांत जे एश्युरन्स आयज आमकां मेळ्ळेले आसा कित्याक लोकांक हेजे जे 1-2 वरां येता ते खंय तरी तांकां 6 ते 8 वरां उदक मेळटा सो जो रिक्वायरमेंट आसा जो आमचो हांगलो तो 12 MLD उदकाची रिक्वायरमेंट आसा आख्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी बट आयज खंय तरी आमकां फक्त 10 MLD उदक मेळटा आनी टोटल जी कनेक्शन आसा मुर्मगांवान जी वॉटर कनेक्टेड आसा जी हाऊस होल्ड आसा ती आमची आसा 3542 आनी हेंकां जर सगळ्यांक तूं उदक सप्लाय करतलो एक 6 ते 8 वरां जाल्यार आमकां 12 MLDचें उदक आनी हे 12 MLDचें उदक आमचें सक्सेसफूल जाता तेन्ना हे 2 टँकी जाल्या उपरांत